मोगाळ भावानो भयणीनो, सुम्याच्या मोगांत बरोवन आमी सर्व हांगासर ह्या वेदी भोंवतणी ह्या सुम्या मुखार दिंबयेर आमी आसा. म्हज्या देवा, तूं सर्व बरो. कित्या खातीर? आमचे दैन तुवें केल्ल्या बरेपणा खातीर. आमचो सोडवंदार जावन आमकां हर एका दिसा राखता, सांबाळटा, पोसता. जर आमी भावार्थान आज आमी ताच्या समकर आसाव तर सुम्याची कृपा हाका साक्ष जावन आसा. आज जावन सालोरेसाच्या परबेक तयाराय जावन आमी हांगासर आसाव. आनी आज हो पयलो दीस नोवेनाचो मागणें देवाचेर भावार्थ दवरूंक शिकयता म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले हांव. आनी विशेश जावन आज जे कोण मागण्यात हांव पयस आसात, भावार्थ जे कोणें सांडला तांचे बसत आज आमी मागतले हांव. मोगाळा सुम्या जेसू, आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन तुका आमी अर्गां दिता आसतना, तुजी स्तुती आमी करता आसतना प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत तुजेर दृढ भावार्थ आमी दवरूंक, भावार्थान आमी जियोंक. आनी प्रत्येक तरान कितलेय समस्ये, कितलेय संदिग्ध परिस्थितींनी भावार्थ सांडिनासतना धैर्यान मुखार सरूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. तुजे सांगात आमकां दवर. म्हूण आमी मागता. मोगाळ भावानो भयणीनो, सुमी आमकां हर एकल्याक ताच्या कृपेन भरता, ताचे आशिर्वाद दिता. जर आमी इतले जाण हांगासर आसाव तर सुम्याचेर आसचो भावार्थ हाका साक्ष जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते दाखले आमकां मेळटात. निराशपणांत आसता आसतना, कांयच नाका म्हणून जाता आसतना, त्या वेळार त्या परिस्थितींत थंयसर भावार्थ उसारलेले जायतीं जाणां आमकां वाचूंक मेळटात. रायाचें पुस्तक, दुसरें पुस्तक, अध्याय 2 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. अध्याय 18 थंयसर हेजेकिया म्हणलो राय आसलो. रायाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 18. आनी ह्या हेजेकिया राय खंयच्या परिस्थितीन आसलो की म्हळ्यार तो राय जावन आसता आसतना थंयसर सकट ताचेर धाड घालतात, सकट सोलवणी ताका मेळटा. आनी असल्या संदर्भार तो एक प्रार्थना करता. हेजेकियान दुतांच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तरून धरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. आनी भावार्थान ताणें मागलें. कितें मागता तो आयका. ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें, सर्वेस्परा, इस्रायलाच्या देवा, तूं केरुबांचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राजांचो तूं एकलो मात्र देव. सर्वेस्परा, तुजे कान दिवन तूं एकलो आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचल्याय. सर्वेस्परा, तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडन पळय. जिव्या देवांचो केपडायो करूंक
सेनेकेरीबान दुतांक धाडून सांगली उतरां आयक. खरेंच सर्वेस्परा असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशाचो नाश केला. तांच्या देवांक उजांत उडयल्यान तांणी तांचो नाश केलो, कित्याक ते देव न्हय, बगर मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो रुकाडाच्यो फातराच्यो कृत्यो. देखून सर्वेस्परा आमच्या देवा ह्या मनशांतली आमकां निवार. म्हणजे सोलवणे वयर सोलवणी येता आसतना हेजेकिया देवाक उलो मारता आनी थंयसर आमी पळयता हेजेकियाचें प्रार्थन देव आयकता. आनी थंयसर मुखार एक खून हेजेकियाक मेळटा आनी उपरांत सेनेकेरीबांक शिक्षा थंयसर देव लायता. मोगाचनो थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो आमच्या जिवितांत आमच्या समस्या मदें आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमच्या जिवितांत निराशपण येता आसतना आमी भावार्थांत धंडळटां जावंक पुरो, भावार्थांत शेळेतां जावंक पुरो, पूण जावन आमी खऱ्या भावार्थान सोम्याची आयल्यार खंडीत जावन देव आमचें मागणें आयकता. आमकां हर एकल्याक तो आयकता म्हणल्यार स्पश्ट जाता. एक घडी भर आमच्या मतीक आमी हाडया. आमी हर एक फावटी भावार्थान मागल्लें जायत्या मापान देवान आमकां दिलां, देवान आमकां फोव केलां. ते सकड एक घडी भर उडासाक आमी हाडया. आमच्या जिवितांत सोम्यान गेल्लें बरेंपण, सोम्यान आमी भावार्थान उसारता आसतना भावार्थान गेल्लें मागणें खंडीत जावन आयकलां. हांगासर फाटल्या थोड्या म्हयन्या आदीं एक कुटाम आयिल्लें आनी त्या स्त्रियेन एक अक्रिस्तांव व्यक्तीक आपोवन हाडिल्लें आनी हांगासर मागणें करूंक सांगिल्लें. आनी हांवें मागणें केल्या उपरांत थंयसर सालोरेसा कडेन आनी सक्रामेंता मुखार वचून मागणें करूंक सांगलें. कॅन्सराच्या 3rd स्टेजीर कोण आसली आनी खंडीत जावन तांणी केल्ल्या मागण्याचो फळ जावन आदल्याच हप्त्यांत परत साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लीं आनी म्हणालीं त्या दीस केल्ल्या मागण्यांत मस्त बरेंपण जालां, आज नॉर्मल जालां, सकट नॉर्मल स्थितीक येवन पावलां. कॅन्सराच्यो टिश्यूज कितें आसल्यो पुरा ना म्हणून रिपोर्ट नॉर्मल आयला म्हणालीं. प्रेज द लॉर्ड. खंडीत जावन मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमकां पिडे रुपी कश्ट येवंक पुरो. थोडे फावटी आमच्या बिझनेसा मुखार आमकां लॉस जावंक पुरो. असल्या पुरा संदर्भांनी आमी भावार्थ सांगचो न्हय. जर खऱ्या भावार्थान आमी मागता खंडीत जावन आमकां तें मेळटा. आमी सोम्याक अर्गां दिवंक फावो. कित्या खातीर आमी अर्गां दिवंक फावो? सोम्यान केल्ल्या बरेपणा खातीर, सोम्यान आमचे थंय दाखयल्ल्या खऱ्या मोगा खातीर ताका आमी अर्गां दिवंक फावो. एक घडी भर आमच्या उडासाक आमी हाडया. सोम्यान जें कितें बरेंपण आमकां केलां सकड एक घडी भर आमी नियाळ करया. सोम्यान म्हजें आनी तुजें थंय जायतें बरेंपण केलां. जायत्या संगतींनी सोम्यान म्हाका आधार दिला. सोम्यान ताजी कृपा आमकां दिल्या. ह्या पासत ताका प्रत्येक रितीन आमी अर्गां दिवया. आमी उबी रावया. आमकां केल्ले उपकार सोम्याचे आमच्या मतीक आमी हाडया. सोम्या तुका अर्गां दिता म्हणलें गीत गावन सोम्याची स्तुती ह्या वेळार आमी करया. पेज नंबर 205 205.
उपकार गाविता उपकार तुझो बावडा दुनिया तुका नावाडता काळजा मुलांदीन वासा शेतांतल्या फुला प्रास मंच ती सुकण्या प्रास ओरत्या मोगान पोसलाय सोम्या सोबीत प्रकृती प्रास अंतरळी नारा प्रास सोबाई मार्गान टयलाय सोया तुका गादिता उपकार तुझो बावडा दुनिया तुका नावाडता काळजा मुलांदीन वासा मोगान म्हाका रचलाय दर्येन म्हाका पोसलाय देण्यान तुज्या भलाय सोम्या काकुळतीन पक्षीलाय हिडाक पाटी हाडलाय मी सावन म्हाका हासताडलाय सोम्या तुकार गाविता उपकार तुझो बावडा दुनिया तुका नावाडता काळजा मुलांदीन वासा देखन बसया सुम्याक आमी साहित्य रितीन रिकान दिवंक फावो पवित्र पुस्तकांत केवळ नव्या सल्ल्यांत जेजूच्या जिवितांतच आमी पळयल्यार जेजूचे आयिल्ले हरी बरे जावन फाटीं गेले म्हणटात जेजूचे आयिल्ले हरियेकले संतोष काण घेवन फाटीं गेल्ले म्हणटात आनी तुमी वाचल्यार एकलो ग्रेस्त तरणाटो सोडल्यार दुसरो कोणी जेजूचे आयिल्लो निराशेंत बेजारायेंत फाटीं गेल्लो ना त्या ग्रेस्त तरणाट्याक ताकाच समर्पण दिवंक जावंक ना ताकाच जेजूक दिवंक साध्य जावंक ना आनी देखून तो निराशेंत फाटीं गेलो पवित्र पुस्तकांतले थोडे दाखले तुमच्या मुखार दवरता जे कोणे भावार्थान मागल्लें तांकां तें मेळ्ळां रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां पिडेन कोसटोन आसली तिणें निराशपणान आसलें कोणा तिका हरी एका डॉक्टराक आशिल्ली ती गेल्ली जावंक पुरो जायतीं वखदां तिणें केल्लीं पूण तिणें भावार्थ सांडूंक ना निराशपणान ती फाटीं वचोंक ना खंडीत जावन आपूण गूण जातली म्हणली फातयेनी तिका आसली आनी आमी पळयता जेजूचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार आपूण बरी जातली म्हणली फातयेनी तिका आसली आनी हो जावन आसा भावार्थ आनी खंडीत जावन त्या भावार्थान ती आयिल्ली आनी थंयसर संपूर्ण रितीन ती खून जाली जेजू उदकाचेर चलोन येताना थंयसर शीस एका तरान भियेले मेल्ले आयले म्हणून सांगलें तांणी चिंतलें म्हळ्यार 3 वरांच्या त्या वेळार कोणी उदकाचेर चलोन येता म्हणटाना आमकांय बें दिसता शिसांकी बें दिसलें आनी
तुळशीसून सांगलें उतरां हांव तो भियेनाकात हांव तो भियेनाकात. मोगाच्या भावानो भयणीनो, भावार्थान मागल्लें हर एक मेळटा म्हणल्याक साक्स हिस्स बासिलिका. फाटल्या 300 वर्सां जावन जायत्या लोकांक ह्या पवित्र तळार जायत्या जनांक जात धर्म लेकीन आसतना लाखांनी लोकांक ह्या पवित्र तळार जावन बरेपण जालां. ह्या पवित्र तळार जावन आयल्यांक निरासपणांत कोणी फाटीं वचनात. पवार्थान मागलें खंडीत जावन तांकां मेळटा म्हणली पातयेनी आसता. थोडे फावटी आमच्या कामांत लॉस जाता आसतना बिजनेसांत कांयच आदाय मेळनासल्या वेळार आमी चिंतलें काम जायनासल्या वेळार आमी निराशेंत भरता. शीस कितें जालें पळया. लुकाचो एवंजेल अध्याय 5 वाक्य 1 ते 8. सगळी रात वावर करून कांयच मासली मेळनासल्या वेळार थंयसर ते निराशेंत आसले आनी तो वळो जेजूच्या उतराचेर फातयेवन शीस झाडां उडयतात. जेजू कांय पागी जावन नासलो. जेजू शीस जाल्यार पागी जावन आसले. जेजू एका सुताऱ्याचो पूत जावन आसलो पूण शीस फातयेतात जेजूचेर. जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरतात आनी त्या उतराचेर भावार्थ दवरन थंयसर सगळी मासल्याची रास पळोवन पेद्रो म्हणटा म्हणजे सरशिलो पयस सर मी हांव एक पातकी मनीस. पूण जेजून ताका पयस करूंक ना. जेजून ताका ताच्या वेंगयेंत धरलो आनी आमी पळयता असले जायते दाखले पवित्र पुस्तकांत आमकां नियाळ करूंक मेळटात. हर एका व्यक्ती कोण निरासपणांत आसतात, कोण भावार्थांत जावंक बरो दुबावतात, कोण देवातावन पयस वेतात, तांकां भावार्थाक देव फाटीं हाडटा. अब्राहमाचें जिवीत पळया. भावार्थाचो बापय म्हणून आमी ताका म्हणटा. ताच्या जिवितांत उतर प्राय म्हणसर ताका भुरगीं नासलीं आनी ताका उतर प्रायरच देवान आपयलें आनी ताच्या गांवांत जावन ताका वच म्हणून देव सांगता. आमी जाल्यार कितें करता? सोडून वचोंक बारीक कश्ट. एक सेन्स जागो जाल्यार सोडूंक बारीक कश्ट. थोडी वाटे खातीर 3 सेन्स जागो 2 सेन्स जागो खातीर कितलेशे की वर्सां ल्हान चिल्लर कारणां खातीर आमी आमच्या मदें झगडटा. पूण सोम्यान अब्राहमाक सांगता आसतना अब्राहम देवाच्या उतराक कल्तीमान घालता आनी देवान सांगल्या गांवाक थंयसर वेता आनी उतर प्रायर्क ताका तुजी संतत अंतराळाच्या नखेत्रां बरी, दर्याच्या रेवे बरी वाडयतलो म्हणटा. आनी जाल्यार कितेंच उलयना अब्राहम. उतर प्राय जाल्ली 90 वर्सां जाल्लीं आनी पूण देवाचेर विश्वास दवरता. ताका एकलो चेरको भुरगो जाता त्या उतर प्रायर, पूण त्या पुता की देव बली भेटोवंक सांगता. पूण अब्राहम भावार्थ सांडिना. भावार्थान थिरासान सांबाळल्याक आजून ताचें नांव पवित्र पुस्तकांत अमर उरलां. भावार्थाचो बापय म्हणून आमी ताका आपयता.
मोरयेचें जिवीत पळया. आमकां हर एकल्याक प्रेरण मोरी. तिच्या जिवितांत सुरवेर तावन देवाच्या उतराक तिणें वय म्हणल्यार तावन खुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजूच्या आनी उपरांती शिसां सांगता आनी आजून तरी आमचे सांगता मोरयेन भावार्थ सांडूंक ना. म्हणजे जशें कोणी कश्ट सांगूंक आयल्यार हांवें मोरयेचें जिवीत पळय म्हणचें. 12 वर्सां प्रायर बुडव्यान तिका इज बी हाडटाना कितेंच कळीत नासलें, पूण देवाच्या उतराक वय म्हणून सांगूंक ती सकली. आनी त्या प्रकार आमी पळयता तिच्या जिवितांत भावार्थाची मूळ आवय ती जावंक पावली. आनी खंडीत जावन तिचें सगळें जिवीत पळयल्यार देवाचेर फातयोन देवाचेर भावार्थ दवरून ती जियेल्ली. आज आमकांय त्याच भावार्थान जियोंक आज आमकां आपोवणें मेळटा. पवित्र स्थानांत हेंच भावार्थाचें देणें आमकां लाभलां. त्या देण्या वरवीं आमी मागणें करूंक शकता. हें देणें कार्यांनी दाखोवंक जाय. आनी प्रत्येक तरान जें कितें आमी मागता, जर हांव खऱ्या भावार्थान मागता, विश्वासान मागता, खंडीत तें म्हाका मेळटलें. आनी त्या परवशान सोम्याक आमी उलो मारया. आमची जबाब जावन दी, सोम्या तुका आमी उलो मारता. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू देवाच्या पुता. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू आमच्या सडवंदरा. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू पिडेस्तांच्या वयसा. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू रडतल्यांच्या बुजवंदरा. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू मेल्ल्यांक जिवीत दितेल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू केप्यांक आयकशें केल्ल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू देंवसरांक धांवडायल्ल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू एकसुऱ्यांक सांगात दिल्ल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू लोकांचो भावार्थ पळोवन अजाप जाल्ल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू हेरांचो भावार्थ पळोवन पिडेस्तांक बरें केल्ल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हज्या कश्टांनी आदार दिवच्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हाका राखून व्हरतल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हजी पिडा शिडा गुण करतल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू कश्टान तुका उलो मारूंक शिकयतल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू हांवें मागल्लें म्हाका दितल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हजी दुकां तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हज्या कामांनी जैत दितल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हज्या कुटुंबाचेर आदार जातल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हाका दुखयल्ल्यांक बक्षूंक शिकयल्ल्या. सोम्या तुका आमी उलो मारता. खंडीत जावन सोम्याक आमी केदाळा उलो मारता. सोमी आमकां आयकता. आमचे मागणें तो आयकता. भावार्थान जें कितें आमी मागता तें खंडीत आमकां मेळटा. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी सर्वां धिंबी केल्या. भावार्थान मागल्लें सोमी आमकां खरेंच दिता म्हणल्या दृश्टेन त्याच भावार्थान सोम्या मुखार आमची मागणी त्या सामा ह्या घडये आमी दवरया. आमच्या जिविताचेरच एक नदर आमी घालया. आमच्या जिवितांत आमकां सोलवणी येवंक बरो, आमकां बेजाराय येवंक बरो, आमकां निरासपण येवंक बरो, पूण भावार्थान जर हांव मागता खंडीत जावन म्हाका तें मेळटा. मागया आमी प्रत्येक तरान पवित्र सभे पासूत, पाप साहेबा पासूत, याजकां पासूत, धर्मिकां पासूत, जे कोण
याजक जे कोण धर्मभयणी धार्मिकां तांच्या मिसावांत भावार्थान दंडल्ल्यान तांचे पासून प्रत्येक तरान आमी मागया. भावार्थ शिकोवंक तांकां सोम्यान नेमे हारला. भावार्थान तिरासान सांबाळूंक जायची कृपा आमी मागया. मागया आमी ह्या पवित्र थळा पासून खंडीत जावन जर आमी आज भावार्थान मागता हांगासर जे कोण आपा प्रचार करताय ह्या जाग्या विशयांत कितें सकट वॉट्सॅपाचेर घालतात त्या सगळ्यांक तोच सोमी बुकसून दिता. जे कोण ह्या पवित्र तळा विशयांत बरयतात, जे कोण ह्या पवित्र तळा विशयांत वायट संगत्यो बरोवन घुसपट गोंदळ करनासात तांकां सगळ्यांकी सोमी तांचें मन परिवर्तन करन ह्या पवित्र थळाक येवन तांणी मागचे बरे हांगासर ह्या पवित्र थळाक येवचे बरे जावं दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक तरान मागया आमकां आमच्या जिवितांत आसच्या सर्व कश्टां बसत आमकां निराशपण भोगतना भावार्थ आमकां शेळयतना आमी निराशेंत आसतना आमी मागया. सोम्या थंय संपूर्ण भावार्थ आमी दवरच्या. आमकां पिडा शिडा येता आसतना सोम्याचेर भावार्थ सांडिनासतना संपूर्ण भावार्थ आमी दवरच्या पासून मागया. जे कोणे आमचेर खातीर मागोंक सांगला, आमचे कडेन मागोंक सांगला तांचे पासून आमी मागया. ह्या वर्सा जावंक आसचें ह्या बसिलिकाचें फेस्त भोव बऱ्या रितीन जावचे पासून आमी मागया. जे कोणे भावार्थ सांडून पयस गेल्यांत तांचे पासून प्रत्येक तरान आमी मागया. भावार्थाक तांणी फाटीं येवचे पासून प्रत्येक तरान मागया. मागया प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबा पासून भावार्थान आमची कुटुंबां भलादी कर सोम्या म्हणून आमी मागया. हांगासर ह्या बसिलिकान जे कोण भावार्थान मागोंक येतात तांच्यो सर्वांच्यो गरजो सोम्या तूं तांकां मेळाशो कर म्हणून आमी मागया. ही सर्व मागणी सोम्याच्या पांयां दवरन सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी आयती करया. गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता. Divya
तुका दोगांयच्या स्पिरिटा मीना भरता प्रार्थूया ये देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कसांचा उगडा स्वयं कान सुटलाय तुझ्या सुटवण्याचं फळ सदांच आम्ही आमचे दय आम्ही बघीसारखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिश्रांक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फावो खर खऱ्या भावार्थान तुका उलो मारूंक आनी तुजो आसरो सोदूंक आमकां शिकय तुझी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना देव बरोदी देव मोगाळ भवनो भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगा असो स्वागत मागता हेच्या मिसाचे इरादे हे बरी आसात हरगामी सिदाद सिलिंड डिसोजा दुपदगट्टे लुईस आनी कुटाम मणिपाल हेझल लुईस रोसारियो मणिपाल आयरन डिसोजा बँगलोर तांच्या संगता आमी देवाक अर्गां दिवया आनी फोते बरी ह्या मिसाच्या बलिदानात भाग घेवया बापाचे आत्म्याचे नावी आमच्या समयांचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भाव नवे पयल्या दिसाक सालोरेसाच्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी सर्व हांगासर जमल्या आनी आयचो विशय आसा मागणे देवाचेर भावार्थ दवरूंक शिकयता आमी जें कितें भावार्थान आमी मागता तें खंडीत मेळटलें म्हणल्यार बरोवशान जर आमी मागता तर खंडीत जावन आमचो भावार्थ सडता भावार्थान मागल्लें कंचेन्स आमकां मेळनासतना रावना जर भावार्थान आमी कितेंय मागल्यार सर्वेस्पर आमकां दिता त्या बरोवशान आमी आज हांगासर आसा तर त्याच बरोवशान हे भावार्थान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया तसो जेजू आमकां आमच्या जिविताच्या कश्टांच्या घडयेनी भावार्थ सांडिनासतना भावार्थान धंडळ नासतना खरेपणी ताचेर संपूर्ण भावार्थ दवरूंक हें करूंक शिकोवंक आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी भावार्थान शेळिल्ल्या पासत
आमी मागिल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार सोम्याक दूर सरल्या पासत सोम्या लागचे बोक्साने आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार भाव भयणीनो सगळीं अनुसरून सांगता चिंतून तोंडां अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगयान सदां संपार मरी सगळ्या आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन भाग्यवान लॉरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांच्या कश्ट मरण सोसून महिमेवान सांग पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या समियान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. तर पयले सुवातेर सोमेस्त मनशा पासत देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकन सांगता. तशेंच आमी
शांतीबरीत आनी सरितीने धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सरीशें राया पासत आनी अधिकाराच्या उद्यार आसलेल्या हेरां सोमेस्ता पासत मागी जाय. तसलें मागणें आमकां साहजिल्लें आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक तें मानवता. कित्याक सोमेस्त मनशांनी तारान जोडी जाय आनी सताची वळख घे जाय म्हूण ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देवा आनी मनशां मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. आनी समेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचाराक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता तें सत, फट न्हय. म्हणजे खऱ्या भावार्थतय हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. कष्टात येयल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. कष्टात येयल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. सर्वेस पोरा हांव सदांच देन वाचतलो, ताची वाकण स्तुती घडा नासता म्हज्या वोंटाची आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्या वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्या संतोषा. कष्टात येयल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. सर्वेस पोर कोट्या मनशांक पाट करता. संवसारान तांचो उगडासच आळवून सोडटा. नितीवंतांचे बोबे सर्वेस्पोर कांदिता आनी तांकां सर्वाय कश्टान वरांतली निवारता. कश्टात येयल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. कष्टात येयल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. सर्व गणितांनी देवा गर्गा दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एक मोठा असलेल्या तुमचे ताव हेच देव विसरता. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो माथेवा परमानंद जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या उपरांत जेजू तंसो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो तेन्ना त्या गांवांतली एकली कानानगर स्त्री मुखार आयली आनी बोबमान ताचे लागीं म्हणाली धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा पूण जेजून तिका जाप दिवन म्हळें जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना थोड्या वेळान ताचे शिश्य येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले तिका चिक्के धान सोड आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता जेजून जाप दिली इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला ती ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली सायबा म्हाका पाव पूण जेजून तिका जाप दिली घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवन सोमा न्हय ती म्हणाली ते नीज धनिया तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार जावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो बाये व्हरतो तुजो भावार्थ तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली देवाचे उद्धार है वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जिवितांत कश्ट निराशपण बेजाराय हे सगळें येता आसतना सोम्याचेर दृढ भावार्थ दवरूंक कानानगर स्त्री आमकां आपोवन दिता जर त्या कानानगर स्त्रियेचो भावार्थ हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्ले बरी आमी जर पळयता तिका वयल्या वयर सोलवणी मेळ्ळी वय पयले दिने जेजू चर्चीन गेली आनी ती म्हणाली धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर आनी तो वळ कांय आयकनातले बरी केल्ले बरी बघता थंयसर जेजून आनी एक उतर सयत जेजून सांगूंक ना आमी चिंतूंक बरो काल्याक बाबा जेजू अशें इनडिफरन्स करता काल्याक जावंक पुरो म्हणलें सवाल आमकां उदेवंक पुरो पूण मुखार पळया ती सोडिना जेजूक ती खंडीत जावन तिका मेळटा म्हणल्या बरवशान ती आयल्या भावार्थान ती आयल्या आनी जेजूची फाट ती सोडिना परतून ती जेजू फाटल्यान वेता आनी थंयसर शीस आसात ते शीस एक पवडी का एक दान सोड काले मणिकर दान सोड तिका आमकां करकरे जातात आमकां आयकोंक जायना एक पवडी वचोवन दी म्हणून सांगतात आनी थंयसरी निराशपण दोन पटी निराशपण जालें तिसरें पळया जेजूची जाप पळया थंयसर इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला आनी तो वळी ती म्हणटा सायबा म्हाका पाव दुसरें जाल्यार आमी जाल्यार कितले भोवटी येचें ताचे चर्चीन म्हणून चिंते जाल्या वयना पूण ती स्त्री पळया परतून जेजून सांगचें घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो समान न्हय म्हळ्यार तवळच्या काळार
इस्रायल घरांक आनी समारिया घरांक म्हणजे जुदेव घरांक आनी समारिया घरांक मस्त तफावत आसलो. हांगासर शब्द तो तितलो सारको दिसना. पूण तस जाल्यार आमी म्हणटा आदीं आमच्या घरांनी थोड्यांक भितर येवंक जात खात आसतना घरा भितर येवंक थोड्या जातीच्यांक सोडनातले, जेवंक खावंक आनी नातले. तसलेंच डिफरन्स थंयसरी आसतलें. आनी जेजूची उतरां आयकोन ती कांय तिका बेजार जायना. परतून ती म्हणाली ते नीज धनिया तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. तिचो भावार्थ 4 फावटी परिक्षा जालो हांगासर. आनी जाल्यारय तितलें जावनय ती सोडिना जेजूक. आनी तिका मेळटलेंच म्हणल्या भावार्थान ती आयिल्ली आनी तिका तें मेळ्ळें. आयकोन जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्याय जिवितांत असलें घडतात, असलें घडितां घडतात. थोडे फावटी जायते कडेन जायती मागणी आमी करता, जायती नोवेनां धरता, पुरा करता. पूण थोडे फावटी आमकां निराश भोगता. आमकां भावार्थांत धैर्य दिवचें तसलें शब्द आयकोंक मेळनात. थोड भावार्थांत आमी धंडळटा. एक फावटी एकल्या 12 वर्सां आदीं जाल्लें घडीत सेमिनारींत आसता आसतना जाल्लें. आनी एक व्यक्ती म्हजे कडेन उलयता आसतना थंयसर एक तर्क चलोवन आसलो. आनी तर्क चलयता आसतना थंयसर मोरये विशयांत तर्क सुरू जालें. आनी मोरये विशयान तर्क सुरू जाता आसतना थंयसर तुमी मोरयेक कित्याक पातयेतात, मोरी देवाची आवय न्हय म्हणल्यार त्या रितीर तर्क सुरू जालें. आनी हांवें विचारलें, तुमी मोरयेचो फोटो दवरतात, मोरयेक आराधन करतात, हें सगळें तर्क सुरू जालें. आनी त्या वेळा त्या व्यक्तीक हांवें म्हळें, जर तुज्या घरांत तुजो आवय बापायचो जर ती देवादीन जाल्यार वा तुज्या मोगाचें देवादीन जाल्यार थंयसर तूं फोटो घालताय. तें काल्याक घालचें तुवें? वा तुज्या पर्सान जावंक पुरो तुज्या मोगाच्यांचो फोटो आसा तो काल्याक दवरचो. आनी तशें तर्क जावनच आसलें. आनी ह्या तर्काक अंत्य नासलें. आनी तो वळ हांवें म्हळें, जर भावार्थांत आज जर आमकां एक आदर्श व्यक्ती म्हणून आसा ती जावन आसा मोरी माय. आनी आमी तिका आराधन करना बगार तिका तो मान आमी दिता. संत भक्तांक आमी तो मान दिता. असलीं सवाल आमकां येवंक पुरो, असलें संगती आमकां येवंक पुरो, मोरये विशयांत जावंक पुरो, संता भक्ता विशयांत जावंक पुरो, आमकां सवालां येवंक पुरो. आमी धैर्य सांडून वचो. भावार्थान जर ह्या कानान विश्वास आमी दवरता, आमी मागल्लें खंडीत आमकां मेळटा. आराधनाच्या क्रेक मोरयेच्या जिविता विशयांत हांवें सांगलें. जर मोरयेन थंयसर पळया, मोरयेच्या सुरविल्ल्या जिवितांत अखेर पर्यंत देवाचेर भावार्थ तिणें दवरलो. जर मोरयेन आमी पळयता देवाचेर भावार्थ जाल्यार जर भावार्थ तिणें उचारोंक फाटी मुखार
मरयेन वय म्हणल्यान देवाचेर संपूर्ण भावार्थ दवरल्यान सोडवणदार आमकां फावो जालो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी हो नोवेनाचो पयलो दीस संभ्रमता आसतना प्रत्येक तरान आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया. भावार्थांत सदांच विश्वास दवरूंक, जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळटा म्हणल्यार त्या भावार्थांत आमी आशाक सोम्याची कृपा आमी मागया. तसो जेजू आमकां भावार्थांत ताच्या सांगता रावोंक आनी सदांच जें कितें आमी भावार्थान मागणें करता तें भावार्थान आमकां मेळटा म्हणल्यार त्या बरोवशांत आमचो भावार्थ केन्नाच धंडळ जावं म्हणून आमी मागया. आमेन. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. हुंडो आनी वायन विदेशी हाडल्या दिनवाशी कळसां त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणी सांगता स्वादीक मोगान तुज्या जियेवंक आशेता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्रेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेन्स जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कणावरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं सैत महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या सन्मानान आमी संवसाराच्या चटवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्वद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दयी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान तुज्या जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हरोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी मृतमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका जय. म्हूण
दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे बाबा खरोच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्ट मरण संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासन तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीच घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जवान सदस्याने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याच सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सचनी करचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेज मनशां बसोत हें वारावतलें हें म्हज्या आवडासाक करात so good purgatoria जिसुवे जीवन झाला जिसु नव्याने येतलो जिसु मेलो जिसु जीवन झाला जिसु नव्याने येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव लायन देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेजता पवित्रत्मेर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा चरालडायचाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जीवनपण असो बरोवच धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ बहिणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेजता तुजे परिसरीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेजताची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरये देवाच्या मायेत संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदता भगवान लॉरेन्स आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू दय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या कडेन भावार्थान मागल्लें आमकां मेळटा म्हणल्यार त्याच भावार्थान सम्यांचे केलें मागणें सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां ये ती कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमच्या तशें आमची पातकां बगूच आनी आमकां गाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडून राज्य क्रिस्त येणें प्रवचन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय सर आखांतांतली वाटय कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावताचे दीस तिका आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं माया मग सगळं जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया क्रिस्त देवाचे
पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त भावार्थान आमी कितेंय मागल्यार आमकां दिता तो. ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपोवन लाभली आमी सर्वांत सुपागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सुमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका जशी फुलोन येवचें साळक सूर्या कुशीन गुंता तशें सोम्या मोन हे मोजे तुकाच तेला लेता ये सोम्या काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा आमी घेतिल्ल्या प्रीत मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उघड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी अनित भक्तांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सुसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवीदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नवण्याचें गीत आतां आमी गावया. सौम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 163 163. भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझे देश काल देवा कानन महिमा दिवन जियंक तू फावो कर. भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझे देश काल देवा कानन महिमा दिवन जियंक तू फावो कर. उदार मोनान आमी सेवा करून सगळी उर्जीत करून देणी जियम सादी जिणी. भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझे देश काल देवा कानन महिमा दिवन जियम तू फावो कर. Saloresa magnei, Yezei devon martira Saloresa, Tanya Praeris, Pavarta Katir, Kadin Kasun Chirdilia, I come saying Kalte Magne, Patine, Amisishin Yeta, Chivo Pavarta Tir Burvoso, Devasoni Amcha Pelias Koromo Amgan Sundi, Amcha Pesak Siri Sound, Niskar Bon Amjata Persada Shankar. आमच्या सर्वत मेकांनी संवसारी वडिलांतय खालते पावन आमी दाखय शंकर. दुबळ्या दग्यांक पिडे शिडेन कसान वरांत आसलेल्या आमच्या संदर्भ प्रमाणे आमी पावा शंकर. आन बवार्दान शिडेल्या सर्गींचो उजवाड देवाची वळख मेळाची कर. तुज्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडयेंत मेच्या सर्ग जाणी आमकां भाव प्रत्येक जावन मी मागया आमचे सपासोत जे करचो आमी हांगासर हाडून आयल्या थंय ह्या वेळार सालोरेस बापाच्या पांयां धडी आतां आमी दवरया. सालोरेसाच्या मजतीन आमकां तो मेळटल्यो म्हणल्या बरोवशान आमी हांगासर आसाव. त्याच भावार्थान आमी हांगासर आसाव. प्रत्येक तरान आमी मागया. भावार्थान मागले सोमी आमकां खेदाळाय दिता.
जर आमी भावार्थान सम्यासाची येता त्या कानान घालून स्त्रिये बरी कळनासतना आमी मागा जाय खंडीत जावन आमकां तें मेळटलेंच प्रत्येक तरान मागया ह्या बसलिकाच्या पूर्ण शेतांत जावन आसची बरी कामां बसत ह्या पूर्ण शेताक अडकळी आसच्या बसत प्रत्येक तरान तांची मोत उज वाडोवन दी तसो सोमी तांची मोत उज वाडोवन दी तांकां बऱ्या वाटेक हाडून दी ह्या पवित्र तळार तांणी येवचें बरी जावन दी म्हणून तांची मोत उज वाडोवंक प्रत्येक तरान ह्या वेळार आमी मागया आमी इतल्या जाणांनी भावार्थान मागता आसतना सर्वेस्पर देव खंडीत जावन आमकां दितलो म्हणून त्याच भावार्थान आमी मागया प्रत्येक तरान मागया आयच्या दिसा जे कोण ह्या पवित्र थळाक येतात तांच्या आशा अत्रेक घेवन येतात तांचे पासत आमी मागया भावार्थान तांणी मागलें तांकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया मागया प्रत्येक तरान जे कोण पिडेस्तां आसात तांचे पासत विविध तरांच्या पिडेनी कश्टांच्या भाव भयणी पासत आमी मागया जावंक बरो कॅन्सर पिडा जावंक बरो इतर पिडे जावन कश्टांच्या पासत आमी मागया मागया प्रत्येक तरान ह्या पवित्र तळार जावचें येवच्या हप्त्यांत जावंक आसचें फेस्त आमच्या पात्रोन संताचें फेस्त बऱ्या रितीन जावंक कसलीच अडकळी नासतना बऱ्यान जावंक सम्या कडेन मागया मागया आमी आमच्या सर्व भुरग्यां बसत ह्या वर्सा कोण धावेची PUCची परीक्षा बरोवंक घेतात कोण फायनल इयरांत आसात तशेंच मुखल्या दिसांनी भुरग्यांक परीक्षा आसा बऱ्या रितीन तांणी तांचें शिकाप शिकोवंक तांकां जानवायेन तसो आमी बरोवन दी म्हणून आमी मागया सर्व युवा जाणां बसत आमी मागया आमच्या फिरगेजेंत आमचे युवा जन तांचो ऐसव्या मातसो रुपयोत्सव आचरण करचें हें वर्स प्रत्येक रितीन हर एका म्हयन्याक जायतीं योजना तांणी घाल्लीं आसात ते सकड योजना प्रत्येक जावन येवच्या म्हयन्यांत दुबळ्या कुटुंबाक गरबांच्या इराद्यान एक नाटक खेळयतात तशेंच उरलीं सकड योजना बऱ्या रितीन जावंक सम्याचो आदार आमी मागया आमच्या युवा जनांक बरो फुडार सम्या लाभय तांच्या शिकपांत आनी तशेंच तांच्या शिकपातकीत काम तांकां मेळा अशें कर म्हण मागया हे सर्व आमच्यो गरजो सालोरेसाच्या पांयातळी दवरनो भावार्थान आमी म्हणया शेकी भावार्था परमाणे बरी क्रिस्तांवची चियोन बागी मरण मरोन सरकार तुजे संगता ससनाक देवा खबर तुजे बाग आमा समेस्तांक फोव कर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक मुक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सालोरेस मार्तिराम बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या वसन्याक आमी पावसोवच्या खातीर प्रार्थया येसर पदवीदार देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत बरेचें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची घेण आमी पालवायची कर म्हूण आमी लालयन मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन विशेष रितीन सर्व पिडेस्तां बसत ह्या वेळार आमी मागया सर्व पिडेस्तांक बरी भलायकी फावो करून दी म्हणून त्याच सालोरेस बापा कडेन आमी मागया सम्याच्या नांवी आमचो आधार सम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे सशी पावून दी सोमी तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं प्रार्थया सर पदवीदार आनी ससान देवा तुजी गुणगची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतल्यान तांकां सोडय
मोतीची आणि कुडीची सर्व दुःख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या अगणित खाकोलतीचेर फातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालो रे सजा प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलेकांत तुझ्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली दादोस काय तांची जावन दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणेन आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची बरी भक्तिवंतां जावन जियोचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान राव आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान राव आनी तुमकां राखोवन तुमच्या वयर राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. वंदन मूर्ती संता लोरेसा वंदना स्वामी करता तुका वंदन तुका इष्टा जेजूच्या वंदन घे आस्मक्तांचो तुझ्या महिमा गायली तुवें देव बापाची सर्व स्त्रीले करूं कुशिताची वाकडली स्तुती क्रिस्तारायाची सेवा करून दुबळ्या धाकट्यांची वंदन मारतीर संता लोरेसा वंदना स्वामी करता तुका वंदन तुका इष्टा जेजूच्या वंदन घे आस्मक्तांचो तुझ्या मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.